मुळगाव ते दोडामार्ग रस्त्यावयलो चर व्यवस्थित पुरूंक नाशिल्ल्यान मोठी समस्या उप्रासल्या। ह्या चराक लागून अपघात घडटात। एकाद्री वायट घडणूक घडचे पयलीं उपाय येवजण करची अशी वाहन चालकांची मागणी आसा। पार पुला कडल्यान दोडा मार्गार वचपी रस्त्याचेर चडटेचेर ही समस्या निर्माण जाल्या। रस्त्याचेर मदीं आडवो खणिल्लो चर व्यवस्थित पुरूंक ना, देखून गाडयो चलयतना चालकांक कसरत करची पडटा। दुचाकी चलोवप्यांक तर गचक्याचो अणभव येता। ह्या चरांक लागून ल्हानसान अपघातय घडटा अशी म्हायती थळाव्या कडल्यान मेळ्ळा। आयज हांव मुळगांव हायर सेकंडरी कडेन हो जो रस्तो जो आसा तो एक कॉन्ट्रॅक्टरान आयज 1 म्हयनो जालो फोडून दवरलेलो आसा आनी त्या रस्त्याक लागून आयज कितकेशेच लोक हांगा पडलेले आसा। कॉन्ट्रॅक्टराक जर विचारले जाल्यार तो सांगता केबल येयल्लो ना म्हणून, आनी तेका लागून फुडले कसली कितें तरी जिवीत हानी जावच्या पयलीं सरकारान हेजेर कसलो ना कसलो तरी उपाय करचो, हो रस्तो रिपेर करचो। रातचे 12 सुद्दां लोक हांगा पडलेले आसा। आमी रातचे धांवून येवन तांकां हांगासर पाणी दिता तेन्ना बेगींतल्या बेगीन हे हांगासर अशें न्हू, सकयल्या पारा मेरेन ते वयर मेरेन असोच रस्तो फोडून थेयल्लो आसा आनी हेजो लोकांक भरपूर त्रास जाता। टू व्हिलरांक तर हेजो हमखास त्रास जाता। तेन्ना सरकारान हेजेर विचार, आतां तुमीच पळया, ही आतां स्कूटर वयता हांगासर, कितलो त्रास जाता तो पळय। हे पळय न्ही, एक कित्याक म्हणून फोडला हो हो केबल घालपा खातीर म्हणून रस्तो फोडला। केबल 1 म्हयनो जालो सारको केबल घालपाक म्हणून। तो कॉन्ट्रॅक्टराक विचारलें, कॉन्ट्रॅक्टर कॅरूच करना। तो सांगता गव्हर्मेंटाचो आमकां फंड येना, तेका लागून आमच्या कडेन केबल घालपाक पयशे ना म्हणून। साधारण कितके जाण अशे पडले अशे? साधारण आतां हांगासर काय ना म्हटल्यार एक 5-6 जाण तरी पडल्या। त्यो एकटी बायल आपल्या ल्हान भुरग्याक घेवन दोतोरा कडेन वयताली आनी तिका ते कळोंक ना, तिच्या घोवाक कळोंक ना, तेन्ना ती 2 जाण रस्त्यार पडले। आमी रातचे धांवून येवन हांगा तांकां उदीक दिल्लेलें आसा। फुडें वायट कितें जावच्या पयलीं सरकारान हेचेर एक्शन घेवपाची। जिवीत हानी हांगासर जावं शकता। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।